आनी हेका फक्त सोशल डिस्टन्सिंग हे एकच सद्या पर्यंत आयज पर्यंत हेच्या फुडें कितें वॅक्सीन येत म्हाका खबर ना, आता सगळें देवाच्या हातीन आहा आनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आयज आमी सांबाळटा. पण तरी आसतना वायट दिसता की एक विशिश्ट थोडे कोण तरी लोक आपली मनमानी करून आमकां जाय तसो सपोर्ट न करता, आमकां म्हणजे सगळ्यांक प्रत्येकान एकामेकाक जो आमी सपोर्ट करून भायर सरला तशें न करता आपली मनमानी करता तशी करची ना. हो एक रिक्वेस्ट आहा. म्हणजे जें प्रकरण हेतून जालें खंय तें निजामुद्दीन ऐकल्या उपरांत ताच्या नंतर बारीक सपोर्टींग जे बाकीचे गोष्टी आयकूंक येता. काल खंय तरी एक न्यूज आयकताना हांव आयकलेली की मुस्लीम लेडी कोण तरी प्रेग्नंट आसलेली हिंदू ताका डॉक्टरान अटेंड करून ना ते भुरगें मेलें. ते मागीर खंयच्या खंय कनेक्ट जाता. आमी सगळे एक जावन रावपाक जाय. हो विशय खंयच्या धर्माचो खंयच्या जातीचो ना. विशय एक महामारी येयल्या आनी ताका जर आमी सगळे एक जावन एकामेकाचें आयकलें जाल्यार एका खंयच्याच धर्माच्या लोकांनी देवूळ आसो, हिंदू आसो, मुस्लीम आसो, शीख आसो, इसाई आसो, हेंच्यांनी हे सगळ्यांनी सरकारान सांगलेलें आयकपाची गरज. सरकार आमच्या भल्या खातीर सांगता आनी आमी सगळे जाण हें पाळटा. खूब जाण पाळटा. पण थोडेशे कोणाक जर अजून अंडरस्टँड जावना की कोणाक जर एखाद्याक ते अंडरस्टँड जावपाक जाय जाल्यार जशें भाईन सांगलें तुमकां सपोर्टूय करपाक आमी तयार आहा आनी तुमकां हो विशय कळोवंक ना जाल्यार कळोवन सांगपी विशय असो कळोवंक ना अशें कोण ना. ल्हान भुरगे पासून सांगता की हेच्यानसून सेफ रावपाक जाय. घरा कडेन रावप हें सगळ्यांत सेफेस्ट. स्टे होम सगळ्याक एडवर्टायज जाता आसा. आतां एडवर्टायजाची गरज ना. आनी मास्क घालून फिरप जर भायर येवचोच पडलो जाल्यार मिनिमम टायमा खातीर आपल्या बाजारा खातीर भायर येवचें सगळ्यांनी सरकाराक सपोर्ट करपाचो. हो सरकाराक सपोर्ट न्ही, हो सपोर्ट आमी आमकां स्वता खातीरच करता अशें मानून आमी सेफ डिस्टन्स दवरून आमचो वेव्हार कितें आहा तो केलो आनी परत घरा रावले मॅक्झिमम टायम जाल्यार म्हाका दिसता हो पयलेच हो एकच उपाय आहा ज्या उपायाचेर आमी ह्या महामारीचेर आमी हें करूंक शकतले. ह्या दिसा हें भाशण आनी हें सांगप म्हणजे आमी दोनूय मॅसेज दिला. आयचो आमचो हो भारतीय जनता पार्टीचो दीस आनी तेतून येयल्लें हें आमचेर संकट. आमी ह्या संकटाक भियोंक ना. आमी हिंदुस्तानी आहा. हे खंयच्याच संकटाक केन्ना भियोंक ना. हेकाय भिवचें ना. आमी हेतूनसून उपाय काडटले. पण तुमचे सगळ्यांचे जनतेचे सहकार्य गरजेचें. देव बरें करूं.